आत्मिक यात्रे खातीर मागणे आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. पवित्र बापा, तुजे येवजणे पोरमणे तुज्या पुता जेजूक आमचे सोडवणे पासत धाडलोय. ताणें आमच्या पातकां पासत कुरीस घेवन आपली यात्रा केली आनी शेकी आमचे सोडवणे पासत आपल्या जिविताचो त्याग केलो. आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत 5वी भावार्थाची यात्रा करून प्राचीत काळ फुडें व्हरता. हे यात्रेन भाग घेतल्यांच्या जिवितांत फावो ती नवसोरणी जावंक आनी आमच्या सुम्या जेजूच्या कोश्टांची जाणविकाय मेळूं. ही यात्रा आमकां सगल्यांक सोडवणेची जावं म्हूण मागता. तेच आमच्या सुम्या जेजू जो पवित्र आत्म्या वरवीं जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. गायन घेऊया A2 पेज नंबर 1 A2. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता नोवा फर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या राजू विनोदकार हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका स्वर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया सगळे जे भुंयकांप जावन अर्थक्वेक जावन पेरिगान पडलेले आसात ते सगळ्या लोकां पासत. जे कोण रेस्क्यू ऑपरेशन्स करतात तांकांय सगल्यांक फावो तितली मजत देवान दिवंक तांकां घोटाय दिवंक तांचेय पासत आमी मागुया. आमच्या गोंयांत ह्या दिसांनी जे आमी झूज मांडलेले आसा आमचे सृश्टी पासत आनी आमच्या राज्या पासत तातूंत सगळे जे झुजारी आसात तांकां फावो तितली घोटाय दी म्हूण मागुया. आमच्या सरकाराक फावो ती बूद दी म्हूण मागुया. आपणाक जाय तें न्हू पूण जें कितें सारकें आसा आनी देवाक मानता तें करूंक तांकां सगल्यांक कृपा दी म्हूण मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो देवान मनशाक रचलो आनी दादल्याक फावो ती सोमसारकी सांगातीन कशी अस्तरेक रचली जाल्यार अस्तरी आनी दादलो बाराबर मेळून ह्या संवसारान देवाचें काम करतात हें आमी मानून घेवया. आनी जायते पावटी हें दिल्लें कार्य बरे भाशेन पाडूंक आमी चुकल्या देखून देवाचें बोगसणें हे मिसाचे सुरवातेक मागुया. हांव पातकी सुरपद्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तणान सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
Sumia Kakutkor, Sumia Kakutkor, Krista Kakutkor, Krista Kakutkor, Sumia Kakutkor. Sumia Kakutkor. प्रार्थुया. बापा, तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर. हे आमी मागता हांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान देवान म्हटलें, दादलो एकलो आसल्यार बरें न्हय. हांव ताका एक फावो तसली सांगातीन कोत्तलो. सर्वेस्परान देवान जमनीवेलीं सगळीं जनवरां आनी अंतराळा वेलीं सगळीं शुकणीं रचलीं. तांकां कसलीं कसलीं नांव दितात तें पळोवन सर्वेस्परान तांकां मनशाचीं हाडलीं. दर एक मनीस नांव दितलो आसलो तें नांव तांकां पडटलें आसलें. सगळीं गोरवूस मनजातीक, अंतराळा वेलीं सगळीं शुकणीं आनी सगळीं रानवटी मनजातीक मनशांनी नांव दिलीं. पूण आपणाक सांगात करपाक सारको तांकां कोणूच मेळूंक ना. म्हणटच सर्वेस्परान देवान मनशाक एक बरी न्हीद घाली आनी तो न्हिदलोलो आसतना ताची एक बोर काडली. ताचे सुवातेर मांस घालें आनी उपरांत दादल्याक ताणें काडलेली बोरीची सर्वेस्परान देवान एक बायल केली आनी ताका दादल्याशी हाडली. तेन्ना दादल्यान म्हटलें, शेकी हें म्हजें आळाचें आळ आनी म्हज्या मांसाचें मांस. तिका नारी म्हटलेली, कित्याक न्हंर हाची तिका काडल्या. ह्याच पासत दादलो आपले आवय बापायक सोडटा आनी एके बायलेक एकवटता आनी तीं दोगांय जण एक कूड जाता. तीं दोगांय दादलो आनी बायल विंगडी आसलीं, पूण तांकां एकामेकाची लज दिसनासली. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती सदांच ताज्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या आतांच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी सगळें तुजें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. तुज्या घराचे वण्टी भितर फुलतली दाकां वेली परी फुलतली तुजी गोरकान. जैताचे फांट्या सारकी तुजे भोंवतून जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तेल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनांत तान सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. उद्गार. तुमच्या काळजांनी ओंपलां आनी तांकां तारण दिवंक सुक्ती आसा त्या उतराक कालती रावात.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू थंयचो उठून तीर प्रांतान गेलो थंय तो एका घरान भितर सरलो हें कोणाक गमललें ताका नाका आसलें पूण ताची खबर जाल्या शिवाय उरली ना ताचे विशीं आयकना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली तिचे धुवेचेर देंवचार बसलेलो ती बायल विदेशी आनी जल्मान सिरोफेनेसियेकान आनी आपले धुवेवेलो देंवचार काड म्हूण ती मागताली ताणें तिका जाप दिली घरच्या भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावं दी कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवप सारकें न्हय पूण तिणें परती पाडून ताका म्हणलें ओय सायबा पूण मेजा थळां आसात तीं सुणीं भुरग्यांचो उरता तो किसपुरो खातात आनी ताणें तिका म्हणलें ह्या तुज्या उलोवपाक लागून वच तुजे धुवेवेलो देंवचार भायर सरलो आनी घरा वच जाल्यार अंथरुणार आड पडलेलें चेडूं तिका मेळ्ळें आनी देंवचार ताचे वेलो गेल्लो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता प्रिच्या बाबडीनो आयचें देवाचें उतर जायत्यो वस्तू आमकां शिकयता तातूंतली एक म्हत्वाची म्हणल्यार देव रोचणार आनी देव रोचता तेन्ना ही आपली आख्खी येवजण मनशांक घेवन वा मनशां पासत मुखार काडटा तातूंतली एक आयज आमी पळयल्या सगळे तरेचीं जनवारां वनस्पती सगळें रोचल्या उपरांत जेन्ना मनशाक रोचलो देवान तेन्ना दादलो आनी बायल तांकां रोचली उत्पत्तीचें पुस्तक बरोवपी आमकां ह्यो बऱ्योशो 2 काणयो सांगता एक 7 दिसांनी देवान कशे भाशेन संवसार रचलो तें सांगता आनी 6व्या दिसाक मनशाक दादलो आनी बायल कशी रचली आनीक एक दुसरी काणी ताका आमी म्हणटा प्रिस्ली एकावंट पयलो दादलोच रचलो आनी मागीर ताचे बरेचें हाड काडून अस्तरी रचली समजून घेवया की देव रोचता तेन्ना आमी कोण नासलीं कोण बरयला तोय नासलो म्हणटच खरेपणी देवान कशे भाशेन रचला हें आमकां खबर ना पूण उत्पत्तीच्या पुस्तकान हे 2 एकावंट्स आमकां मेळटात ते खेरीत भाशेन आमकां हें म्हत्व सांगता की देव आमचो रचणार आनी देवान आमकां आपुरबायेन रचल्या आनी देवान आमकां आपुरबायेन रचल्या तेन्ना बेस्तीच आपणाक जाय म्हूण एक टायम पास कसो रचूंक ना पूण देवाचो हेतू आसा दर एक रचना रचल्या तातूंत देवाचो हेतू आसा मनीस रचला तातूंत देवाचो हेतू आसा आनी हो देवाचो हेतू पूर्ण करपाक आमी मनशां आमकां रचल्यां तीं देवाच्या ह्या येवजणेन एक जाता गुल्ल जाता आयचे शुभ वर्तमान भाव भयणीनो आमी पळयता ही अस्तरी जी आपले धुवे पासत जेजूशी आयल्या देव रचणार तशेंच देव सांबाळणार आनी देव सोडवणदार देवान रचलेल्या संवसारांत आमी जियेत आसतना वेगवेगळे तरेन आमीच एके भाशेन झाडांनी सांपडलेले आसा ट्रॅप्स आमी घातलेले आसात आनी ते म्हणल्यार पातका वरवीं आनी पातका वरवीं जेन्ना आमी ह्या झाडांनी सांपडलेले आसा तेन्ना देंवचार आपूण आमचेर कब्जो करता तर देंवचार आमचेर कब्जो करता तेन्ना ताच्या फासांतली आमकां फकत जेजूच्यान सोडोवंक जाता देखून जेजूक चिटकून रावप ताच्या उतरांचेर पातयेवन रावप विस्वास दवरप भोव गरजेचें हे वस्तरेन आपली धूव जेन्ना देंवचाराच्या चोपक्यान सांपडली तेन्ना जेजूशी धांवन आयली आनी जेजूशी धांवन येवन हेंच तिणें मागलें म्हजे धुवेवेलो देंवचार काड जरूय जेजून तिचे लागीं उलयता आसतना दिसता की ओकमानाचीं उतरां कशीं उलयलो हे वस्तरेक घडये लॉस जाली
तिका घडी भितरल्यान सान दूख जाली, घडी इल्लोसो रागूय येवपाक जाय आसलो, पूण सगळे शांततायेन जे भाशेन तिणें जेजूक जबाब दिलो, ओय सायबा, पूण मेजा थोडा आसात ती सुणी भुरग्यांचो उरता तो किसपुरो खातात. भाव भयणीनो, किसपुरो म्हणटा तो धाकटोसो तो पिठो आसता तो, जरी तर इल्लोसो पासून जेजूचो आशिर्वाद वा जेजूची इल्लीशी कृपा पासत मेळत जाल्यार आपली धूव बरी जातली हो तिचो विस्वास. आमी जेन्ना असलो विस्वास दवरता हे वस्तुरे भाशेन, आमकां व्हड व्हड वस्तू नाकात, पूण देवा मुखार एक इल्लोसो ताचो आशिर्वाद आनी इल्लीशी देवाची कृपा मेळत जाल्यार आमच्यान आमचें जिवीत पातकाविरेत आनी देंवचाराच्या सगळे तरेच्या ताळण्याचेर व सगळे तरेचे जो कब्जो देंवचार आमचेर करूंक सोदता सगळ्या वेळार ताचेर आड झुजूंक जाता. तर आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. हे वस्तुरी बरोबर तशेंच आदाव आनी एव एकामेकाची सोम सारकी सांगातीन, दुसरीं जीं आसात जनावरां आसात तीं सांगाती जावपाक उपकारो ना. ते दुसऱ्यो स्पिशीस डायवर्सिटी जी आसा ती आमच्यान उगडास करूं येता. जाल्यार मनशाची जी स्पिशीस आसा तातूंत ती सोम सारकी एकामेकाची सांगाती, दादलो आनी बायल. तर आमकांय देवान रचल्यात तेन्ना सोम सारकी सांगातीन केल्लीं आसात. ही देवाचे रचनेन देवाची येवजण फुडें व्हरूंक आमकां बाराबर धाडलेलीं आसात. तर सगळीं आमी बाराबर मेळून हो विस्वास दवरून हे सिरोफेनेसिकान वस्तुरीन जो विस्वास देवाचेर दवरलो तसलो विस्वास धरून आमचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेऊया C6 पेज नंबर 30. C6. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. मोगाळ बापा आमच्या रोचणारा हो उंडो आनी दाखां सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमचे असोक्त कुडीच्या पसणाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें पसण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रचलें, ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संत भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय, सर्वेस्पराचें नांव येता तुका सोय, उत्सर्गी तुका सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर.
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco gut por gutuya सोन्याची सोआमी ओळखता आणि एकाशी le pieta te bauti tu voani sod ami tuझे मरण पुरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेची विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिका वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोळीत कामार पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार माय देवाची माय सांगती तिचो पती बागेवन सुजे, बागेवन दोन दुतां, बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी सोड काणकां मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आपल्या रचनेच्या कामान देवान आमकां सहभागिली केल्यान तर देवाचे येवजणेन आमी सोबता ते भाशेन वावरूंक आमकां कृपा मागुया. जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांत. सुम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन जेजू तुका पोळ्यो बघून आमकां सांगय जेजू राताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पोळ्यो बघून आमकां सांगय जेजू दिसता तो उंडो दिसता तांबडो सोरो शेवता जेजूची कूड ताचे जिवेरो बाबा ताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पोळ्यो बघून आमकां सांगय जेजू प्रार्थुया देवा आमच्या बापा एका उंड्यांत आनी एके कालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय जेजू सवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफोड कर होच जावं आमचो संतोश हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं फाल्यां शुक्रार सकाळीं 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बजवण आनी त्या उपरांत मीस सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बोर उपकार गायन घेवया F23 पेज नंबर 96 F23 वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया 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 क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वाटकुतोल्या